पळे हांव सर्वेस्पराची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जावं. लुकाचो वांजेल अध्याय 1 30 आनी 8. मोगाच्या भाव भिन्यानू, मोंती मायेच्या नोवेनाचो 9वो दीस आनी आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा मरी कुटुंबां भोळेपणान वाडोवंक प्रेरण. भोळेपण एक देव शेगूण जावन आसा आनीक भोळेपण पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा. जे कितें आमचें जावन आसा तें देवाचें देणें जावन आसा आनी हें देवाचें उदरपण आमच्या जिवितांत आमी समजले जाल्यार आमच्या जिवितांत सदांच भोळेपणाचो ल्हानवेकायेचो स्पिरीट जिवाळ आसतलो. भाग्यवंत जुआंव क्रिजोस्टम म्हणटा, भोळेपण एक बोळातीक हातेर जावन आसा. उदक उजो पालवयता, भोळेपण मनशाचो राग थंड करता, भोळेपण मनशाक वायटा थावन निवारता आनी अशें ह्या भोळेपणाच्या शेगुणा वरवीं मनीस देवाक मेस्वलो जावंक पावता. आनी मोरेचें जिवीत आमी पळयल्यार हो भोळेपणाचो शेगूण मोरेच्या जिवितांत उठून दिसता आसलो. आनी हांगासर 3 महत्वाचे शेगूण भोळेपणा विशयांत मोरेच्या जिवितांत आमी पळयत. पयले सुवातेर मोरेच्या जिवितांत दैवीक शिक्षण बऱ्या रितीन आसलें. देवा विशयांत संपूर्ण जाणवाय तिका आसली. अन्ना आनी जोखिमान तिका दैवीक शिक्षण शिकयल्लें, तिका ल्हानपणायेच देवाक समर्पिल्लें आनी अशें देवाच्या सळावळेन ती आसल्या वरवीं आपलें जिवीत देवातावन आपल्याक प्राप्त जालां आनी जें कितें तिचें जिवीत तें देवाचेंच देणें म्हूण संपूर्ण रतान ती समजली आनी ह्याच खातीर ह्या भोळेपणाच्या स्पिरितान ती वाडली, कित्याक दैवीक शिक्षण तिका कळीत आसलें. दुसऱ्यान आमी पळयता मरी दैरादीक स्त्री. जेन्ना बोडवो तिका इस्बी हाडून येता थंयसर सुरवेर तिका भिरांत दिसता जाल्यार दैर ती सांडिना, फुडें ती मेट काडटा. उपरांत आमी पळयता तिच्या जेजूच्या जल्मा वेळार विविध कश्ट येयले, थंयसर ती दैर सांडिना पूण ताका फूड करता. जेन्ना जेजू कुर्सार मरता थंयसर बी सगळें ती सोंसून व्हरता, कित्याक देव तिच्या सांगाता आसा. देवान तिका हें विशेश आपोवणूय दिला आनी देव सगळें सांबाळ व्हरतलो म्हणलें तिका कठीण वा अखंड फातीणी आसली, कित्याक मरी आपलें सगळें जिवीत देवाक समर्पून देवाचेर होंदून भोळेपणान ती जियेताली. आनी निमाणें आमी पळयता भावार्थान तरबेती आसली स्त्री. भावार्थ कितें म्हूण ती जाणा आसली, देवाक ती लागशिल्ल्यान ती आसली आनी ह्या खातीर देव तिका सांडून घालचो ना, देव तिचो मोग करता म्हणलेल्या उद्देशान भोळेपणान देवाक खाल जावन ती जियेली. आनी ह्या मरेच्या शेगुणा मुखांतर आमचें जिवीत आज आमी नियाळतना कशें आमच्या कुटुंबांनी ह्या भोळेपणाचो शेगूण आमी रुता करीत. आनी हांगासर 3 हंतांनी आमचे कुटुंबांत हो भोळेपणाचो शेगूण आमी रुता करीत. पयल्या सुवातेर खालतेपण आपणावया. जो मनीस खालतो जाता तो देवा मुखार वर्तो जाता आनी हेंच मरेन आपल्या खंतिगेन म्हणलेलें आमी पळयता. आनी मरी देवाक खालती जाली. आमी आमच्या कुटुंबांत एकामेकाक घोव बायल भुरगीं आवय बापायक खालती जावया आनी जेन्ना आमच्या कुटुंबांत बरेपण जातलें. दुसरें आमचें रितेपण वळखून घेवया. कुटुंबांत कोणूच व्हडलो कोणूच ल्हान न्हय, आमी सगळे समान, कित्याक देवान आमकां हर एकल्याक आपल्या सारक्या आनी स्वरुपायेचो खंत रचला आनी हर एकल्या थंय देव वस्ती करता. आनी हो मनोभाव हो शेगूण आमी समजले जाल्यार थंयसर बळेपण आसतलें, ल्हानविकाय आसतली आनी आमची कुटुंबां खालतेपणान मोगान बरी जावंक शकतली. आनी निमाणें देवाक आमी पेल्यातय देखया. देव हर एक पेल्यातय आसा आनी पेल्याच्या सेवेंत आमचें जिवीत सारें. आनी मरेचें जिवीत आमी पळयल्यार एलिझाबेथ गर्भे जाल्ल्या वेळार ती दावां थंयसर वेता आनी आपली सेवा थंयसर ती दिता. आनी जेन्ना जेजू परगट जिणे वेळार कानांत वायन उणो पडल्या वेळार काजारा वेळार मरी आपल्या पुता मुखांतर तो भरती करता. पेल्याच्या गरजांत आमी पावया आनी जेन्ना आमी ल्हानविकायेन भोळेपणान जियेता खंडी जावन आमची कुटुंबां देवा मुखांतर भाग्यवंत आनी भाग्य जावंक पावतलीं. आनी तीच मरी आमचे कुटुंबां भोळेपणान वाडोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागया. आमेन.